नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत. जसे जसे दीस मुखार वतात तसे तसे आमी म्हणटात की लोकसभा इलेक्शन 2024 हे सामके दोळ्या मुखार येता. आणि जेन्ना आमी गोंय पळयतात तेन्ना गोंयची जर कोणी मेन ऑपोजिशन पार्टी म्हणून जर लोकांच्या दोळ्या मुखार येता ती म्हणजे काँग्रेस पार्टी. आता आमी जेन्ना काँग्रेस पार्टी म्हणटात तेन्ना एक्झॅक्टली काँग्रेसीचो रोल सद्याक कितें आसा हो आमी जाणून घेवपा खातीर आमचे मदीं आज आसात AICCचे सिक्कीम, त्रिपुरा, मणिपूर एंड नागालँड इन्चार्ज तशेंच काँग्रेस लीडर गिरीश बाब चोडणकर. सर, वेलकम टू द शो. गिरीश सर, तुमकां पयलो प्रश्न जे लोक सदांच म्हणटात की कितलोय वेळ जावनी काँग्रेस सामकी लास्ट मिनटाक कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता, सद्याक हाजेर कितें स्टेटस आसा? म्हणजे एक सेंट्रल इलेक्शन कमिटीची बसका जाल्ली आसा दिल्ली आनीक ती बसका जावन आमचे फर्स्ट लिस्ट ऑलरेडी आउट जाल्लें आसा. सेकंड बसका आयज दिल्लीन चालू आसा, आयज 5 वरांचेर स्टार्ट जातली. पूण म्हाका दिसना गोंयचे तातूंत नांव आसतलें. खूब फावटी लिस्ट डिक्लेअर करता आसतना एक थोड्यो स्ट्रॅटेजी आसता. एकदां पळयता ऑपोजिशन कॅन्डिडेट कोण आसतो, एकदां ऑपोजिशन रावता आमचो कॅन्डिडेट कोण आसतो. कारण ही जी फायट आसा देशभरांत ती फायट इज बिटवीन द डिक्टेटोरियल BJP आनीक एक डेमोक्रेटीक काँग्रेस. म्हणजे ज्या पक्षान डेमोक्रेसी बहाल केली तो, आनी एक वटच्यान आसा डिक्टेटरशीप लागलेली BJP. सो ही फायट आसा ही दोन पक्षां भितर फायट आसा. ही फायट आसा ती दोन आयडियोलॉजीची फायट आसा. आनीक त्या खातीर दोगूय जाण कॅन्डिडेट दवरता आसतना मार्क करून आसतात. सो कोण पयलीं अनावन्स करता त्या प्रमाणे. कारण सद्याक BJPन नॉर्थाक डिक्लेअर केला, सावथाक ते मातशे घुस्पलेले आसात. आनीक ते रावतात आतां काँग्रेस कोण दितले काय म्हणून. मोदी तेणें काँग्रेसीक घुस्पोवपाचे प्रयत्न केले की बायल मनशेचें नांव हाडून आनी तेणी तें करता आसतना तेणें एक तेंचे लोकल काय सेंट्रल लिडरशीप खबर ना, तेणी BJPचें स्वतात एक सेल्फ गोल मारलो. म्हणजे दाखोवन दिलें की BJP कडेन एकूय कॅन्डिडेट ना जो जिखपाक शकता सावथाक. सो हें आयज लोकां भितर केल्लें आसा. तेजे नंतर बायल मनशाचें नांव मुखार हाडटा, तेजे नंतर ते म्हणटा बायल मनीस कोण जिखपाची येना. सो एक जी पार्टी तेजो मुख्यमंत्री परत परत स्टेटमेंट करतालो की दोनूय आमी सीट जिखतले आनी सावथाची सीट ते 50,000 मायज जिखतले म्हणून. तेंची आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की तेंचे कडेन एकूय विनींग कॅन्डिडेट तेंचे कडेन दिसना. आनी त्या लोकांक सांगतात अशें पयले फावट पयलां की BJPच सांगता, पार्टीच सांगता आमचे कडेन विनींग कॅन्डिडेट ना म्हणून. सो त्या हितूंतल्यान आमची पक्षी रावला ते कितें करतात ते कसली स्ट्रॅटेजी. पूण फॉरगेट अबाउट साउथ, नॉर्थाक कित्याक वचून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जायना? कारण BJPन ऑलरेडी नॉर्थाक कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो आसा. सो एटलिस्ट जर तुमी म्हणटात की तुमचे कॅन्डिडेटाक ते रावतात किंवा वायस वर्सा, जाल्यार नॉर्थाक तरी एटलिस्ट तुमचें नांव मुखार येवपाक जाय आशिल्लें की बाबा नॉर्थाक काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट कोण. कारण नॉर्थाक आमी फाटली 20-25 वर्सां जालीं एकच मेंबर ऑफ पार्लमेंट पळयतात, तो म्हणजे श्रीपाद भाऊ नायक. आनी परतय BJP तांकां टिकेट डिक्लेअर केल्या. सो तांकां जर तुमकां जर हरोवपाक जाय, त्या भायर प्लस एक मोदी फॅक्टर म्हणटा तो एक इम्पॉर्टंट रोल आसा. सो तुमकां दिसना की लोकां मुखार तुमचो एक कॅन्डिडेट वचून ताचें काम येन्ना म्हणल्यार स्टार्ट जावपाक जाय आशिल्लें? काम पार्टी लेवलाचेर 40 मतदारसंघांत काम सुरू आसा. सध्या पार्टीचे बूथ लेवल ट्रेनिंगूय चालू आसा. आनी त्या हेजेर कॅन्डिडेट कोणी आसूं पार्टीन प्लॅटफॉर्म रेडी केल्लो आसा आनी ग्रावंड वर्क रेडी केल्लो आसा. म्हणजे तुमी म्हणटात की कॅन्डिडेट कोणीय आसनी आमकां पार्टी म्हणून फरक पडना. कारण लोक जेन्ना मत मारतले तेन्ना काँग्रेस म्हणून मत मारतले, कॅन्डिडेटाक पळोवन मत मारचें ना. करेक्ट. पण कॅन्डिडेटाचे आसता इन्फ्लुएन्स थोडे. कॅन्डिडेट बरोबर आपले एक पर्सनल वोट्स आसता हाडटा. कॅन्डिडेट एक पर्सनल आपल्याला एक विजन क्रिएट करता आनी एक कॅन्डिडेटाचे फॉलोअर्स म्हणून एक वेगळे आसतात ते ॲड जातात. सो ते ॲड करून मागीर ती टोटल वोट्स हें आसता. सो नॉर्थाक आनी सावथाक कित्याक 2 सीट आसले कारणान एक सीट घेवन CEC कडेन वचप डिफिकल्ट जाता. CEC मुखार त्या खातीर ती दोनूय सीट एक बरोबर जातले.
कदाचित 14, 15, 16 हाजे भितर जावपाक शकता. बरी गजाल. आतां सगळ्यात मोठो प्रश्न, इम्पॉर्टंट प्रश्न तो म्हणल्यार आमी जेन्ना बीजेपी वर्सीस काँग्रेस नेक टू नेक फायट पळयता तेन्ना ह्या फाटी एक काँग्रेसी खातीर बरी गजाल आसा ती म्हणल्यार ऑल द ओपोजिशन, मोस्ट ऑफ द ओपोजिशन्स आर युनायटेड. तातूंत मागीर मेजर रोल जो आसा तो आम आदमी पार्टीचो आसा आनी तातूंत भितर गोंयांत आमी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी हांचें कशें कोलॅबोरेशन जालां तें आमी पळयलां. सो ही जी एडवांटेज, एक चॅलेंज किंवा ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी आतां इंडिया ब्लॉक म्हणया, काँग्रेस ह्या फाटी बीजेपीच्या अगेन्स्ट सिंगल पार्टी फायट करनासतना एक कोलॅबोरेशनाक तुमी मुखार वतात. सो वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? इज इट गोइंग टू गिव यू द एडवांटेज? काय लोक म्हणटले की ना, एक पार्टीच बीजेपी आसा तिकाच मत मारया, ती बरी पार्टी? पयली म्हणजे एक मॉरल विक्ट्री जाता तुज्या वर्कराची, तुज्या वोटराची. सो तुज्या वोटराक आनी तुज्या वर्करांक दिसता की आमचे बरोबर बाकीचे पक्ष आसा. सो तेन्ना आमचे जे एक एंटी बीजेपी वोट्स आसा ती स्प्लीट जावची ना असो एक समज आनी कॉन्फिडन्स कार्यकर्त्यांक आनी वोटरांक दिसता. जेन्ना तुजो वोटर आनी कार्यकर्तो चार्ज जाता तो आपले बरोबर आनीक वोटर्स कन्वर्ट करता इन कन्वर्जन. जेन्ना पळय 1 to 1 उलयता लोक, डिस्कस करता, तो कन्वर्ट करता, तो लोकांक कन्वर्ट करता, वोटरांक कन्वर्ट करता. पार्टी लायन कन्वर्ट करप एकदां ताका प्रोसेस दुसरो आसता. पूण जेन्ना तुगेलो वोटर आनी वोटराक कन्विन्स करता, तांकां कन्विन्स करपाक इजी जाता. सो ताचो एक आमकां एक फायदो जाता जेन्ना अलायन्स जाता तेन्ना. नंबर 2 म्हणजे तुजे बरोबर तुजे जो पळय वैचारीक हेजेर जे आनीक लिडर पॉलिटिकल पार्टी येता तेंचो कार्यकर्तो आनी तेंचो वोटर हो आपलो वोट खंय मारचो त्या दीस तो डिसायड करता. तो इलेक्शना दीस रावना. बीजेपीचे जे वोटर आसा ते फिक्स आसता आमी बीजेपीक मारतलो. पूण जो पळय फ्लोटींग वोट्स आसता थोडो, जो आयज पळोवपाक गेल्यार बीजेपीचो कार्यकर्तोच बीजेपीक हरोवपाक मुखार सरलेलो आसा. म्हणजे तांकां दिसता बीजेपीन आमकां वापरून घेतलें आनी हो सरकार चल्लो तो आमचो न्ही. हांवें पयर एक इशू रेज केल्लो, इम्पोर्टेड सरकार. इम्पोर्टंट म्हणजे थंय चलता काँग्रेसचो सरकार. गेल्या कितली वर्सां हे बीजेपीचो जो कार्यकर्तो आसा तो बीजेपीच्या लिडरां कडेन झगडोन, रस्त्यार झगडोन, केसी घेतल्यो, मार खाले, सगळे करून पार्टी तेणेन बीजेपीची उबी केली. पूण आयज फक्त मुख्यमंत्री एकलो बीजेपीचो, थंय बाकी सगळे आमीच आसात. पूण तुमकां दिसना की दीस इज गोइंग टू गिव यू द ट्रबल, दीस इज गोइंग टू पुट यू इन द ट्रबल? कारण आज आमी जेन्ना काँग्रेसीचे लिडर बीजेपीक गेल्यात ते म्हणटात ते मागीर नॉर्थाचे आसूं, सावथाचे आसूं, पूण तांचो काही जाणांचो म्हणजे चडशा जाणांचो एक इंडिविज्युअल वोट शेअर आसा आनी इंडिविज्युअल स्वबळाचेर ते सदांच निवडून येवपी मनीस. तुमकां दिसना की हे जेन्ना स्वबळाचेर निवडून येवपी मनीस जेन्ना बीजेपी बरोबर आसात तेन्ना ते आपल्याले कार्यकर्ते आसात तांकांय बरोबर घेवन बीजेपीक मत मारया म्हणटले? सो हे काँग्रेसी खातीर एक डिसएडवांटेज अशें तुमकां दिसना? ना, गोंय हें ल्हान आसा. गोंयांक वोटर हो एड्युकेटेड आसा. हो बाकीचे स्टेटी भितर न्ही. एक लिडर गेलो तेजे बरोबर 10-20 हजार वोटर गेले, हें गोंयांक जायना. तें जर गोंयांक जातालें जाल्यार गेले ते विधानसभेचो वोट शेअर जर तुमी पळयले आनी वोट्स पळयले जाल्यार काँग्रेस 50,000चे वोट्स क्रॉस करपाक शकनाशिल्ली. कारण काँग्रेसी कडेन कोणूच लिडर उरलेले नाशिल्ले. गेले विधानसभेक काँग्रेसचे सगळे लिडर गेल्ले. थोडे बीजेपीन गेले, थोडे इंडिपेंडंट बीजेपी बरोबर अरेंजमेंट केले, थोडे एनसीपीन गेले, थोडे टीएमसीन गेले. म्हणजे वेगळे वेगळे पार्टीन गेले. काँग्रेसी कडेन कोण उरना नाशिल्ले लिडर. आनी बीजेपी कडेन कोण गेले? बीजेपी कडेन आमचे पयलीं 10 आमदार गेल्ले, म्हणजे 10 व्हडले लिडर. तेजे पयलीं 3 गेले, विश्वजीत राणे सारके, सुभाष शिरोडकर सारके. तुम्ही म्हणटात की तांचो एक बरो सामको इंडिविज्युअल थंय एक वोट शेअर आसा आनी इंडिविज्युअली ते स्वबळाचेर जिखतात. सो गेले ते विधानसभेक 2017च्या जर वोट शेअर पळयलो बीजेपीचो आनी वोट्स पळयले आनी 2022चे वोट शेअर पळयले जाल्यार तुका पिक्चर कळटलें की लिडर गेले पूण बीजेपीचो वोट शेअर वाडलो ना, वयल्यान 0.03% देंवलो. ऑन द कॉन्ट्री काँग्रेसचो वोट शेअर ऑलमोस्ट सेम जालो, जवळ जवळ 2% कितें तरी देंवलो फक्त. म्हणजे हेजो अर्थ असो, लिडर जर गेले तरी पूण तुगेलो वोटर शिफ्ट जायना. वोटर शिफ्ट जालो ना.
नाल्यार BJP कडेन तूं आयज पळय आमचे 10, 13, 15 व्हडले लिडर गेल्ले जे 2017 आमचे बरोबर आशिल्ले 2022 BJP बरोबर आशिल्ले आनी गोंयांत 17-18 लिडर व्हडले लिडर वचप हय म्हणजे कितलो फरक पडटलो पडपाक जाय आशिल्लो पूण तो फरक दिसलो तुका वोटिंगाक म्हणजे BJP 20 सिटी जिखली ती सुद्दां कित्या खातीर जिखली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी हय ओके आनीक बाकीच्यो 3 पार्टी ज्यो आतां सद्या आमचे बरोबर आयल्या ह्या पार्टीनी सगळे मेळोन 2 लाखां वोट्स स्प्लिट केले आमची फोडली. तुम्ही म्हणटात की समजा जर तर त्यो पार्टी नाशिल्ल्यो म्हणजे आम आदमी पार्टी नाशिल्ली TMC नाशिल्ली आणि खास करून समजा जर तर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नाशिल्ली जाल्यार काँग्रेसीक सामकी एब्सोल्युटली मेजॉरिटी पक्की आशिल्ली ह्या तिनांतली खंयची एक पार्टी जर नाशिल्ली हय जाल्यार आमी सहज 21-22 सिटांची करून आमचो सरकार जाता आशिल्लो कारण आमी जे इलेक्शन हरल्यात ते जवळ जवळ टोटल 2,500 मतांनी आमी इलेक्शन हरल्यात म्हणजे तूं घे तुगेलो मुख्यमंत्री हो जिखता फक्त 300 मतांनी म्हणजे आमी 300 मतांनी सीट हरले निलेश काब्रालो हें घे तूं निलेश काब्रालो सीट आमी 400 मतांनी हारले सो 300 आनी 400 मेळून 700 मतां जाली हांगसरूच सो आनी थोडे आमी जे आमदार जिखल्यात सपोज हांव रवी नायक जिखला रवी नायक 40-50 कितें मतांनी जिखला तुगेलो नावेलीचो आमदार 60-70 मतांनी जिखला सो अशी जर तूं पळयलें कितलेशेच एक केले जाल्यार आमी हरले फक्त 2,500 मतांनी डिस्पायट आमचे कडेन एक लिडर नाशिल्लो एक आशिल्लो तो दिगंबर कामत जो उरलेलो तोय गेलो त्या टायमार म्हणजे आमचे कडेन सिटिंगांतले आमचे कडेन 17 आमदारांतले फक्त एक आमदार उरलेलो जाणी एक आमदारान आमचे इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला सो त्या एक नंबरा वयल्यान आमी 11चेर पावले आनी आमचो वोट शेअर इंटॅक्ट उरलो म्हणजे एज अ अर्थ हे सगळे लिडर वचोन सुद्दां आमचो वोट शेअर तसोच उरलो BJPचो वोट शेअर वाडलो ना म्हणजे एज अर्थ कितें लिडर वयतात लिडरा भितर बरोबर वोटर वचना कारण गोंयचो वोटर हो जागृत हो कॉन्शियस वोटर तो पळयता कितें चल्लां तें आनी त्या प्रमाणे तो वोट करता ऑन द कॉन्ट्री लास्ट इलेक्शनाक जर पळयलें आमची जे ट्रेडिशनल वोटर्स आशिल्ले खूब खास करून मायनॉरिटी वोट्स हे मायनॉरिटी वोट्स फोडपाक BJPन एक न्यू पार्टी जी प्लान केली रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हाका दिसता काल रामा काणकोडकरान तें एकदम बरें करून क्लियरली सांगलां की तेंचो जो BJPचो लिडर आशिल्लो सतीश धोंड जो सगळ्यांक दिसतालें की रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी हे हेणें हाडल्यात पूण त्या दिसा तेणें स्टेटमेंट करून प्रूव केलें की सतीश धोंड हो आपल्या कडेन पयलीं येयल्लो आनी हो गोंयकारांचो मुद्दो ज्या मुद्द्याचेर रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी उबी जाली तो मुद्दो घेवन तूं पार्टी फॉर्म करून त्या पार्टीचो अध्यक्ष रामा काणकोडकर म्हणजे सगळे पयशे दिवन म्हणजे सगळ्यांक पयलीं दुबाव आशिल्लो न्ही रामा काणकोडकरान तें एक्चुली ओपन केलें कार्ड एक्झॅक्टली कितें म्हणटा तें म्हणजे BJPक जेन्ना कळटा सगळे आमदार लिडर फोडून सुद्दां आमी गोंयकारांक हरोवपाक शकना तेन्ना ते गोंयकारांच्या नांवांचेरूच एक पार्टी तयार करतात आनी तेतूंतल्यान ते तेंचे जवळ जवळ 94,000 वोट्स त्या 94,000 वोट्सांतल्यान म्हाका दिसता BJPची वोट्स आसतली 10, 12, 15,000 पूण बाकीची सगळी वोट्स ही काँग्रेसीक येता आशिल्ली ती वोट्स आमी जेन्ना रिव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणजे जे तांचे दोनूय कॅन्डिडेट्स आसात खास करून मनोज परब आणि रॉबर्ट परेरा हांचो जेन्ना इंटरव्यू घेतलो दोगांयचोय एक सेम आणि कॉमन स्टेटमेंट आशिल्लो आतां तुमी म्हणटले की तो स्टेटमेंट तांकां दिवचो पडटलो अशें तशें पूण तो स्टेटमेंट आनी तो तांचो एक कॉमन स्टेटमेंट दोगांयचो तो म्हणजे की आमी BJPची B टीम हो आमकां लायिल्लो तो डाग काँग्रेसीन तो आनी कोणेच लोकांनी लायिल्लो डाग न्ही काँग्रेस जिखपाक शकनाशिल्ली काँग्रेसीचे आमी वोट स्प्लिट करतात म्हणून काँग्रेसीन अशें केलें आनी दुसरी म्हणजे आमची पार्टी वोट स्प्लिटर न्ही कारण आमकां अमकेच मार्जिनान वोट पडल्यात ताजेर तुमचें कितें म्हणणें सी तांकां B पार्टी हें नांव काँग्रेसीन दवरलें ना काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणलें आसतलें पूण तेजे नंतर ज्या लोक हांचे बरोबर रावलो लोकांक इमोशनली ब्लॅकमेल केलें की आमी गोंयचे खातीर कितें तरी करतात आनी लोकांक एक होप क्रिएट केलो आनी त्या होपाचेर लोक आमचे भावनीक गोंयकार आमचे भावनीक गोंयकारांक जात आनी धर्म हेजे परस गोंयकारपण म्हणजे तें व्हडलें
म्हण कशें करून हें गोंयकारपण आमी गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंयकारपण कशें राखून दवरतले ही चिंता प्रत्येक गोंयकारांक आसा. आनीक त्या खातीर तांकां एक जे पळय उद्देश आशिल्लो BJPचो, सो हे जे ट्रेडिशनल काँग्रेस वोट्स आसात ती कशी करून स्प्लीट करप तातूंत ते सक्सेसफूल जाले. पूण जेन्ना रामा काणकोणकर स्वता सांगता, रामा काणकोणकर काय काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन न्ही, रामा काणकोणकर काय काँग्रेसचो लिडर न्ही. पूण फाल्यां समजा जर तर रिव्होल्युशनरी गोवन्सान आनीक समजा जर तर BJPनच म्हणलें की रामा काणकोणकाराक हें म्हणपाक काँग्रेसीनच लायिल्लें कारण ही इज लायक द सेटींग ऑफ काँग्रेस पार्टी, जाल्यार मागीर तुमी कशें मागीर तांकां स्टेटमेंट दिवन कशें मागीर टॅकल करतले? कारण ही एक मोठी चॅलेंज आसता की कित्याक इलेक्शन लागीं पावलां, डिबेट हें तें सगळें चालूच उरता. सो लोकांकूय मातशें कळपाक जाय की बाबा हाजेर तुमगेली कितें प्रतिक्रिया आसतली ती. रामा काणकोणकारान तें कित्याक उलयलें, हय, तितून भितर कितली तथ्य आसा, कितें सत्य आसा, हें रामा काणकोणकर आनीक BJPचे लिडर खास करून सतीश धवन हाका खबर आसतलें. की म्हाका खबर आसा BJPची परिस्थिती सतीश धवन गोंयांत येवचे पयलीं कितें आशिल्ली आनी सतीश धवन येतकर गोंयांत ती परिस्थिती कितें जाली. कारण सतीश धवनान हें सगळीं नाटकां गोंयांत घेवन कॉमेस केली आनीक तेजे नंतर तांकां ते हे एसेंब्ली जिखपा पावले आनी सगळे म्हणटाले, खूब जाण म्हणटाले सतीश धवनान गेला आसतलें म्हणून. पूण जेन्ना रामा काणकोणकर ठामपणे सांगता म्हणजे तो ते फट उलयता अशें म्हाका दिसता. सो तुमी बेस्ट करपाचें तुमी रामा काणकोणकराचीच एक इंटरव्यू करात आनी रामा काणकोणकराकूच विचारात बाबा तूं हें स्टेटमेंट करपा फाटल्यान तुजो हेतू कितें, उद्देश कितें, तुका हें काँग्रेसीन सांगलां काय तुका आनी कोणें सांगलां काय तूं हें सत्य उलयता, हें हांव सांगपाक शकपाना, हें बेस्ट रामा काणकोणकर सांगपाक शकतलो. ऑब्वियसली वी वील आस्क रामा काणकोणकर अबाउट दॅट. आतां दुसरो प्रश्न तुमी आतां जेन्ना उलयताले तातूंतल्यान तुमी एक शब्द घेतलो तो म्हणजे गोंयकारपण. आनी आमी जेन्ना गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटात तेन्ना एक रिजनल पार्टी जी आमच्या दोळ्या मुखार येता ती म्हणजे गोवा फॉरवर्ड आनी खास करून गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो मुखेली तो म्हणजे फातोर्डेचो आमदार आनी गोंयचो आदलो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर विजयबाब सरदेसाय. आतां विजयबाब सरदेसायान जावं ते आमच्या इंटरव्यूवाक आसूं किंवा परत ते प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान एक स्टेटमेंट करतात की काँग्रेसीचो सावथ गोंयाक समजा जर तर एक कॅन्डिडेट उबो रावता म्हणजे पर्टिक्युलर कॅन्डिडेट इफ ही गेट्स टिकेट फ्रॉम सावथ गोवा ऑन काँग्रेस पार्टी जाल्यार आपूण काँग्रेसीक सपोर्ट करचो ना हें आपणें काँग्रेस हायकमांडाक स्ट्रेट अवे सांगिल्लें आसा. सो अशें आसतना तुमी हाजेर कशे तरेन विचार करतले? कारण विजय सरदेसाय म्हणटा ते एक अशें व्यक्तिमत्व आज जर आमी सावथाक पळयत किंवा जर तर एसेंब्लीक ओपोजिशनाचो आवाज पळयत जाल्यार खंय तरी विजयबाब सरदेसाय हे म्हाका दिसता तांची एक मोठी एडवांटेज थंय ओपोजिशन म्हणून आसा. सो काँग्रेस पार्टी हाजेर कसो कितें विचार करता? त्या हेजेर कारण विजय सरदेसायान कितें स्टेटमेंट केला आनी कितें सांगलां हें म्हाका खबर ना, हांवें वाचलां तें नक्कीच. पूण तो तेंच्या पक्षाचो प्रश्न आसा न्ही, त्या हेका हें जावपाक शकना. पूण जर तर त्या ज्या कॅन्डिडेटाक हें आसा म्हाका दिसता त्या पार्टीचे लिडरशीप तो कॅन्डिडेट आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे लिडर आनी विजय सरदेसाय हांणी एक लीड घेवन मिटींग करपाक जाय आनी डिफरन्सीस कितें आसा ते इश्यूज बेजिकली सॉल्व करपाक जाय. की म्हाका खबर आसा 2019च्या इलेक्शनान त्या टायमार हांव अध्यक्ष आशिल्लो पक्षाचो पार्लमेंट जेन्ना इलेक्शन आनी सारदीन आमचो तेन्ना कॅन्डिडेट आशिल्लो. त्या टायमारूय थोडे दोगांचे भितर डिफरन्सीस आशिल्ले ना न्ही. म्हाज्या आनी विजया भितरूय तेन्ना डिफरन्सीस आशिल्ले. म्हणजे थंय पार्टीचे दिल्ली लिडरशिपीन जेन्ना कळ्ळें की विजयाचो ऑब्जेक्शन आसा आनी विजयाचें आनी म्हाजें रिलेशनूय त्या टायमारूय बरें नाशिल्लें तेन्ना म्हाका बायपास करून दिल्लीची लिडरशीप म्हणजे खास करून तो आतां ना अहमद पटेल जो आमचो पक्षाची सगळे स्ट्रॅटेजीन हें ठरयतालो तेन्ना तेणी डायरेक्ट विजया कडेन संपर्क करून विजयाक सांगलें की तेणी साधनाक सपोर्ट करपाक जाय आनी सगळे तरेन सपोर्ट करपाक जाय. म्हणजे सगळे तरेन म्हणजे भितरल्यान भायल्यान तसो असो न्ही, तन मन धन हय सगळे हितून. आनीक तेन्नाचे CLP लिडर बाबू कवळेकर हांकां सांगलें की तेणी विजया कडेन कॉर्डिनेट करचें. कारण म्हाका सांगनाशिल्लें तें विजया कडेन कॉर्डिनेट करून. तांकांय खबर आशिल्लें म्हाजें विजयाचें रिलेशन बरें नाशिल्लें त्या टायमार. सो पूण पार्टी लिडरशिपीन दिल्ली साकून विजयाक रिक्वेस्ट करून
सांगलें की तेणे जंय जाता तें तेणे आमकां काँग्रेसीक हेल्प करपाक जाय आनी सपोर्ट करपाक जाय म्हणून. आनी त्या टायमार नंतर म्हाका जे फीडबॅक मेळ्ळे आमच्या सगळ्यांचे कडेन की तेणी तांकां आमकां मदत केली म्हणजे तन मन धन सगळें म्हणजे तन मन धन आनी एक बरो कॉर्डिनेशन एक बरें कॉर्डिनेशन ताणें दिलें. बाबू कवळेकर आनी तो करतालो आनी तेन्ना दिगंबर कामती आमचो भितर आमदार आशिल्लो. सो तेंचें कॉर्डिनेशन करून नक्कीच तेणी तें हेल्प केलें तें म्हाका खबर आशिल्लें बॅकग्रावंडांत पूण तितून हांव इनवॉल्व नाशिल्लो. ओके. आतां दिल्लीची लिडरशीप आनी हे विजया कडेन जर उलयली जाल्यार जातलें. म्हणजे तुमकां दिसता की विजय बाब मानून घेतलो सगळें कारण तांच्या विजय बाब सदांच असो परत परत म्हणटा की आपूण एक सामको म्हणजे पयलींचे स्टेटमेंट्स ताचे जर काडून पळयत काय ते म्हणटात की आपल्या रक्ताक भितर काँग्रेस आसा अशें. म्हणजे हांवें तशें केन्नाय ओपनली आयकलें ना पूण अशें खुबशे जाण लोक म्हणटात आनी स्वता आमी तें अणभवलां. म्हणजे ताचे खातीर तुमी अशें म्हणटात की तो मानून घेतलो तुमी सांगतात ते. प्रयत्न करपाक जाय न्ही जेन्ना इलेक्शनां हांवें तेन्ना सगळे तरेचे प्रयत्न चालू दवरपाक जाय कारण आमकां ध्येय आसपाक जाय की आमकां बीजेपीक हरोवपाक जाय आनी बीजेपीक हरयतले जाल्यार सगळे आमी एक जावपाचे बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा. थोडे डिफरन्सीस तुमकां दिसना कारण विजय बाब मदींच 2017 जेन्ना पळय हांगा सरकार जाल्लें बीजेपीचें इट वॉज इन को-इलेशन विथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी मागीर आमचे पर्वरीचे आमदार रोहन गावटे आसूं आनी थोडे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स. सो तुमकां दिसना की खंय तरी ही एक गेम आसपाक शकता परत विजय बाब सरदेसायांची बी अशें तुमकां कितें दिसता हाजेर कितें म्हणपाक जाय काय विजय बाब सरदेसाय खऱ्यांनीच आतां तसो काँग्रेसीच्या बरोबर आसा आनी इंडिया ब्लॉकाच्या बरोबर तो म्हणटा की आपूण सपोर्ट करता फक्त एक कॅन्डिडेट नाका. तुमकां दिसता की मनांतल्यान विजय बाब तुमकां सपोर्ट करतलो? ते केलें रिसंट सगळे स्टेटमेंट्स आनी हें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता तो सगळें बरोबर आसा. पळय जेन्ना आमची सगळे कॉलेजाची हें जाली मिटींग जाली तेन्ना तेय आशिल्ले तेंचे म्हणजे तेंचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले बाकीचे पार्टी बरोबर. त्या हेतून तेणें ओपनली ते आमचे इंडिया अलायन्सा बरोबर ते आयिल्ले आसा आयडेंटिफाय जाल्ले आसा. आतां तेगेलें कितें हें आसा कितें हें ना ते तुमी बेस्ट थिंग इज गोवा फॉरवर्डाक जावं तेंच्या अध्यक्ष विजय सरदेसाय जावं तेंच्या स्पोक्समॅनाक तुमी डायरेक्ट विचारलेलें आनीक बरें जातलें. बरोबर. 2019 या आनीक 2019 जेन्ना आमी पार्लमेंटाचें इलेक्शन पळयतात तेन्ना विजय बाब सरदेसाय इज वीथ बीजेपी इन गोवा इफ आय एम नॉट रॉंग. आनी मागीर ह्यो सगळ्यो घडामोडी जाल्यो एक फावटी इलेक्शन जालें पार्लमेंटाचें मागीर सगळे बाबू कवळेकर म्हणजे जे तुमचे CLP लिडर आशिल्ले ते काँग्रेसीक गेले 10 जाणांक घेवन आनी तेन्ना विजय सरदेसायाक बाकीचे बरोबर बीजेपी गव्हर्मेंटांतल्यान भायर सरचें पडलें. तेन्नाय बी तुमी म्हणटात की विजय बाब सरदेसाय सपोर्टेड काँग्रेस ड्युरींग 2019 पार्लमेंट इलेक्शन. दीस इज वॉट आय वॉज अ पार्टी प्रेसिडेंट. हांव विजय सरदेसाय कडेन डायरेक्ट डील करनाशिल्लो पूण म्हाका दिल्ली साकून तेणी हें दिलें की आमचो लिडर बाबा लेट अहमद पटेल हो विजया कडेन कोऑर्डिनेट करतालो आनीक बाबूक कवळेकर CLP नॉर्मली पार्टी प्रेसिडेंट जावं CLP लिडर हेंचे कडेन जबाबदारी सोंपयतात. सो बाबू कवळेकरा कडेन जबाबदारी सोंपयली की विजया कडेन आमकां सपोर्ट घेवचो. तेन्ना मोगो पक्ष आमकां सपोर्ट करतालो. मोगो पक्षान आमकां सावथ गोवा मडकय मतदारसंघात आनीक बाकी कडेन आमकां मदतूय केल्ली तेणी. ते म्हाका याद जाता कारण तेन्ना मोगो पक्षाक एक धक्को बशिल्लो तो म्हणजे तांचे दोग जाण लिडर्स पावसकर आनी बाबू आजगांवकर हे पार्टी सोडून पार्टी फोडून आमी म्हणपाक शकतात ते बीजेपीक गेले आनी ताचे खातीर धवळीकर बाबाक मंत्रीपदांतल्यान भायर सरचें पडलें आनीक मागीर ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडल्यो. पूण आमी ताचेर मागीर उलोवया कारण आतां म्हाका पयलीं आय वॉन्ट टू गो टू युअर अर्लियर स्टेटमेंट. तुमी एक स्टेटमेंट केलो की बीजेपीचे जर सद्याक जर गव्हर्मेंट गोंयांत जर पळयलें जाल्यार एक मुख्यमंत्री सोडून बाकीचे सगळे जे तांचे पळय मिनिस्टर्स MLAs आसात ते आयदर इम्पोर्टेड ऑर ते पयलींचे खंयचे तरी दुसरे पार्टीचे नाल्यार खास करून काँग्रेसीचे आनी फक्त मुख्यमंत्री एकटोच हार्डकोर बीजेपी फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल. आमी जेन्ना काँग्रेस पार्टीचे म्हणटात तेन्ना काँग्रेस पार्टीकय आमी एक तशीच परिस्थिती पळयतात कित्याक सगळे लिडर सोडून गेले पूण गिरीश बाब चोडणकर अजून काँग्रेसीच्या बरोबर आसात. तेन्ना तुमकां दिसना की अशें आसतना पार्टी शूड फेलिसिटेट यू अँड गिव यू द टिकेट आयदर इन नॉर्थ गोवा ऑर सावथ गोवा? ना हितून भितर खुबशें कन्फ्युजन आसता लोकां भितर आनी थोड्या लिडरां भितर. तूं खंयच्या पक्षाक जॉयन जाता तूं त्या आयडियोलॉजी खातीर जॉयन जाता पक्षाच्या काय तूं कसलें तरी पद मेळोवपाक जॉयन जाता म्हणजे तूं इलेक्शन लडोवपाक जावं तिकेट मेळटलो म्हणून.
तूं जर तिकेट मेळटलो ह्या हितून जर तूं जॉयन जालो जाल्यार तुजो एंटायर फोकस आसता पार्टीची तिकेट मेळोवपाक. म्हणजे तुजें इलेक्शन येयलें म्हणटकच तुका तिकेट. हांव जो पार्टीक जॉयन जाल्लो हांव जॉयन जालो पार्टीच्या आयडियोलॉजीचेर आनी त्या म्हागेलें कमिटमेंट इज विथ द काँग्रेसीस आयडियोलॉजी. सो म्हाजे उद्देश जो आशिल्लो पक्षान येवन काम करपाचो तो तिकेटी खातीर न्ही. म्हाका कितें आमदार जावपाक जाय, खासदार जावपाक जाय, जावं मंत्री जावपाक जाय ह्या उद्देशान. सो ह्या उद्देशान जॉयन जाला म्हणून हांव म्हागे कमिटमेंट पक्षा बरोबर उरलें. म्हाका तिकेट रिजेक्ट केल्ली 2007 धर तूं. पूण तेजे नंतर सुद्दां हांव गेला. म्हागेलो उद्देशूच आसा की पार्टीक सर्व करपाक, पार्टीची आयडियोलॉजी स्ट्रॉंग करपाक. सो जेन्ना तुजो उद्देश क्लियर आसता तेन्ना तुका कोणूच खंयचोच पक्ष फोडपाकूय शकना, इन्फ्लुएन्सूय करपाक शकना. अशें न्ही की पक्षांनी अप्रोच केलो ना जाल्यार पक्षांनी म्हाका कितल्याच फावटी व्हडल्या व्हडल्या लिडरांनी अप्रोच केलो. सो त्या हेजेर हें ना. सो पूण जेन्ना पक्षाक गरज पडली तेन्ना पक्षान सांगलें की पणजे आमकां जाय गरज आसा, आमी येवन पणजे थंय पळयलें हांव गिरीश चोडणकाराक लज जातली, गिरीश व्हरतलो. जेन्ना नॉर्थाक आमकां लास्ट टायम तुमी ते 2017 उलयता जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना दिल्लीक साकून गोंयांक आयले आनी कंटेस्टेड बाय पोल इलेक्शन अगेन्स्ट यू. आनी तेन्ना म्हाका याद जाता की तुमी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम पणजे तेन्ना इलेक्शनाक उबे रावले आनी मनोहर पर्रीकर सारक्या लिडरा आगेर सुद्दां तुमी एक बरे वोटांनी तुमी एक थंय म्हणजे जरी एक जिखप हारूंक हातूंत फरक आसता पूण तर सुद्दां तुमी बरे वोट्स थंय काडिल्ले. हाजे सगळे लोकांकूय याद आसा, म्हाका याद आसा. आनी दुसरी गजाल ती म्हणजे तुमी म्हणलें की आपूण एक हार्डकोर काँग्रेसमॅन हे तुमच्या आतां स्टेटमेंटांतल्यान हांगा प्रूव जाता. आनी तुमी जेन्ना म्हणटात की आपल्याले कांय तशें मिनिस्टर जावपाचें विजन ना, आपूण फक्त हार्डकोर काँग्रेसी खातीर हांगा आसा. एक मनशाचें म्हाका नांव याद जाता, ताचें तुमी सदांच नांव घेतात आनी तो म्हणजे संकल्प आमोणकर. संकल्प आमोणकर पयलीं सुद्दां काँग्रेसी बरोबर आसा. हांव ल्हान आसतना पसून तांचें नांव पेपराचेर पळयता. ते एक थंय यूथ काँग्रेसींतल्यान पूण किंवा पयलीं म्हाका दिसता इवन ही स्टार्टेड इज जर्नी फ्रॉम NSUI इफ आय एम नॉट रॉंग. सो अशे तरेचे लिडर जेन्ना पार्टी फोडून दुसऱ्या पार्टीक वतात ताजेर तुमचो स्टेटमेंट कितें? कारण फाल्यां तर संकल्प आमोणकरा सारको ग्रासरूट लेवल जर वचपाक शकता जाल्यार कोणूय वचपाक शकता. हे एक लोकांचे कमेंट्स आसात. सो हाजेर तुमची कितें प्रतिक्रिया? म्हाका दिसता सगळ्यांक म्हागेले एंटायर पॉलिटिकल करियरान सगळ्यांक हर्ट आनी दुख्ख जावपाची म्हागेली घटना म्हणजेच संकल्प आमोणकर पार्टी सोडून वयता आनी BJPन वयता आनी आयज तो RSSचे कपडे बी घालून फोटो काडटा. म्हणजे एक सामकें दूख जावपाचें. म्हणजे जेणे काँग्रेसच्या आयडियोलॉजी बरोबर तो बिल्ड जालो, म्हणजे रायट फ्रॉम स्टुडंट्स डेज. आनी पार्टी तेजे बरोबर रावली कारण ताका आमदार जावपाची खूब हें आशिल्ली. तो सामको हल्लो 2-3 फावटी हल्लो. पार्टी तेजे बरोबर रावली, आमी रावले, हांव पर्सनली रावलो. राहुल गांधी तेजे बरोबर येवन हावस टू हावस तेजे बरोबर प्रचार केलो. पूण ताणें सेकंड विचार केलो ना ही डिसिजन घेता आसतना. आनीक ताणें आपलो पर्सनल इंट्रस्ट कंप्लिटली प्रोटेक्ट केलो. आतां संकल्प आमोणकरा सारके फाल्यां तर आनी कितलो भुरग्यांक कोणें प्रमोट करप आनी कोणें ट्रस्ट करप हो एक प्रश्न आसा. सो संकल्प आमोणकरान जे कार्यकर्ते नवीन कमिटेड कार्यकर्ते तयार करपाचे हाजेर तांचें खूब लुकसाण केलें. म्हाजें पर्सनली खूब लुकसाण केलें, पक्षाचें खूब लुकसाण केलें. कारण अपेक्षा नाशिल्ली की संकल्प आमोणकर सुटलो. आतां दिगंबर कामत म्हणटा हो पावर हंग्री, अलेक्स सिकेर अशी सगळे जे गेल्यात पक्षाचेर तांकां हें आशिल्लें पावरा खातीर कितें करपी. पूण संकल्पा बाबतींत तें नाशिल्लें. म्हागेलो तर तेजेर खूब विश्वास आशिल्लो. पूण ताणें म्हणजे म्हाका दिसता लायफाची स्वता खातीर खूब व्हडली आतां तो पावर एन्जॉय करता थंय, जावं तो पावर सेलेब्रेटी करता आसत. पूण तेजी ती मनांतली हें आसा की आपणे एक काँग्रेस पक्षाक ते ताका दिसभर खायत उरतलें. ताका न्ही हे सगळे जे वयतात तांकां. आनी तितून भितर ताणें देवाचो सोपूत घेवन ते जेन्ना वयतात म्हणजे तूं देवा कडेन वयता. देव म्हणटा सामकें सर्वात सर्व. आनी खंय दिगंबर कामती सारके जे ताका वळखता सो देवा मनीस म्हणून, म्हणजे देव मानपी म्हणून. आनीक तेजे सारके मनीस वयता. म्हणजे ते ताका डेली मनाक तांकां उठ्ठा न्हिदता आसतना हें जातलें की लोकांक फटयले, पक्षाक फटयले तेच बरें आसात, आमी देवाक फटयलो. देवाक फटोवन तुका तुगेले कुशेस तुका कितले कश्ट करता आसतले, त्रास जाता आसतले हेजी इमॅजीन करता. हय बरोबर. आनी ते म्हाका दिसता
ताजेर आमी मागीर उलोवया कारण फुडल्या इलेक्शनाक हाजेर कळटलें आनी लोकांचे जे कितें पळय सेंटिमेंट्स आसात ते म्हाका दिसता नेक्स्ट इलेक्शन म्हणल्यार आमकां कळटलें. आतां तांचें डिसिजन सारकें आशिल्लें काय ना तेंय आमकां कळटलें. पूण गेले ते 10 जाण म्हणजे फोडून गेले पळय, हय तितले कोण जिखपाक शकलो? एक नीलकंठ हळदणकर, दुसरे बाबूश मनसुरात आनी तिसरे जेनिफर. म्हणजे 10 गेल्ले म्हणजे अशे लोक म्हणटाले बाबू कवळेकर कोणूच हरोवपाक शकना. म्हणजे तुमकां दिसता की तो फुटलो म्हणून ताका लोकांनी हरयलो काय तो बीजेपीक गेलो म्हणून ताका लोकांनी हरयलो? दोनूय वेगळे वेगळे हे पूण ताचे खातीर दोन्ही जाता. म्हणजे तूं फुटलो हय आनीक तूं बीजेपीक जॉयन जालो, हे दोन्ही समांतर वयता. आनी त्या हेजेर बाबू कवळेकर आज सारको जो कोणी इमॅजिनूच करपाक शकना एल्टन सारको एक नेवो भुरगो येता आनी बाबू कवळेकराक थंय सामको डिफीट करता. कोण इमॅजीन करपाक शकना आशिल्लो. म्हणजे तें घडटा. हे 7 जाण जे गेल्ले ते तांकां थोड्यांक तिकेटूच दिना पयली म्हणजे पार्टी. आनी तिकेट दिता जाल्यार सुद्दां तांकां लोक रिजेक्ट करतात. आयज ते पश्चाताप करता, पिकासांव करता. खूब जाण म्हाका मॅसेजी दिता की ती चूक जाली म्हणून. सो संकल्प आमोणकर आनी हेंची गती सेम जातली. हे टर्म कंप्लीट जातकच बीजेपीक एक आसा ते तुका आमदार आसतना व्हरता आसतना तूं तेका सारकें तुका फुलां आनी हें घालून व्हरता आनी तुजो सामको उदो करता. बाबू कवळेकराक तेणें डेप्युटी सीएम केलो. आयज बाबू कवळेकराची परिस्थिती कितें केल्ली आसा ती तेज्या कार्यकर्त्यांक बाबू कवळेकराक विचारा. म्हणजे जो एक डेप्युटी सीएम आनी CLP लिडर जावन गेल्लो, जेन्ना तो पडटा तेन्ना पक्षान ताका असो काडून असो सायडीक दवरता. मागीर काय किंमत ना अशें तुमी म्हणटा? झिरो किंमत. तेंची म्हाका नांवां सांग ते खंय आसा कितें करता ते. 10 जाण गेल्ले पळय तितले 7 जाण जे लूज जाल्ले आसात. इजदोर खंय आसा आयज? आयज तुगे बाबाशान खंय आसा? क्लेफास खंय आसा? आयज तुगेलो म्हणजे तुमी इनडायरेक्टली म्हणटात की तांचे पॉलिटिकल करियर सामकें काबार केल्लें आसा. फ्रांसीस सिल्वेरा खंय आसा? तो सांताक्रूजचो टोनी म्हणून एकलो येयल्लो तो खंय आसा? म्हणजे तेंचें अस्तित्वच काबार केल्लें न्ही. एनीवे वी वील टॉक ऑन दीस लेटर. एक शेवटचो प्रश्न आनीक तो म्हणल्यार आमी जेन्ना काँग्रेस पार्टी म्हणटात तेन्ना सगळे लोक म्हणटात आमचे इंटरव्यू घेता आसतना किंवा लोकां कडेन उलयता आसतना हें आमकां कळून आयलें आनी खास करून सोशल मिडियाचेर सुद्दां हे एक स्टेटमेंट्स लोकांले आसतात, कमेंट्स आसतात ते म्हणजे मोदी वेव आनी आमी गोंयाक सुद्दां मतदान करता आसतना आमी काँग्रेस बीजेपी म्हणून न्ही आमी मोदीक पळोवन आमी मतदान करतले. आमकां कॅन्डिडेट कोणूय आसा न्ही तो लागना. आनी दुसरें म्हणजे काँग्रेसीची ती सेंट्रल लिडरशीप आसा इट इज कंप्लीट फेल्युअर. ती फेल जाल्ली आसा. आनी जर तर बीजेपी कडेन जर पळयत जाल्यार मोदी अमित शाह सारके बरे सामके कणखर लिडर आसात. हाजे खातीर आमकां परत बीजेपीकच मत करपाक जाय आनी ताजे खातीर कोणूय कॅन्डिडेट आसनी आमी सेंटराक पळयतले. आनी बिकॉज ऑफ काँग्रेस लिडरशीप फेल्युअर वी आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर काँग्रेस पार्टी आनी बिकॉज ऑफ बीजेपीज एक्सलंट लिडरशीप क्वॉलिटी वी आर गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी. हाजेर तुमी लोकांक कितें सांगपाक सोदतात? कारण हे जे तुमचे स्टेटमेंट आतां येतले ते म्हाका दिसता इट इज गोइंग टू डायरेक्टली कनेक्ट टू द यूथ, सिनियर सिटीजन्स आणि बाकीची सगळी गोंयची जनता. जर ते फॅक्टर आसा मोदीचो 2014 मोदी नेवो आशिल्लो. 2019 गोंयांक इलेक्शन जालें. 2019 सगळे म्हणटाले मोदी सुनामी म्हणून. ती मोदी सुनामीची गोंयांक कितें जालें? गोंयांक मोदी सुनामी कित्याक दिसली ना 2019? 2014 दोन्ही MP सीट हे बीजेपी कडेन गेल्ले. 2019 एक सीट काँग्रेसी कडेन येयलो. आनी वोट शेअर जर तुमी पळयलें वोट शेअर काँग्रेसचो 7% वाडलो 2019 एज कम्पेर्ड टू 2014. म्हणजे 2014 मोदी वेव आशिल्ली. 2019 ती मोदी सुनामी म्हणटाले आनी सगळे स्टेटींनी वाडलेले. गोंयांक वोट शेअर काँग्रेसचो 7% वाडलो आनी बीजेपीचो फक्त 2% वाडलो. बीजेपीचे 2 सीट आशिल्ले ते 1 सीट जालो. पूण वोट शेअराचेर आमी मागीर उलोवया. पूण जर तर आमी सीट वायज जर पळयत जाल्यार खंय तरी बीजेपीन एक मोठी एडवांटेज घेतली आनी ह्या फाटी ते 400 क्रॉस करतले म्हणटात, 400 पार म्हणटात. हांव तुका गोंयचे हेजेर उलयता, बाकी स्टेटीचेर नाका. सो गोंयचे हेजेर उलयता आसतना 2019 ही परिस्थिती. आज 2000 आतां आमी 24 आयल्यात. आयज 2024 त्यांचे कॅन्डिडेटा नॉर्थ गोवा बद्दल बीजेपीचो कॅन्डिडेटा बद्दल कितें बीजेपीच्या लिडरांनी पब्लिकली हें केल्लें आसा तेजेर आनी हांव उलोवपाक चड वचना. सावथ गोवा ते कॅन्डिडेट फायनलायज करपाक शकना. ओके, आयज तेंचे कडेन तसो पळोवपाक गेल्यार 20तले 15 आमदार आसा. म्हणजे 20तले 15 आमदार बीजेपी बरोबर आसा.
त्यांचं सरकार आसा, जिल्हा पंचायत तेंचे कडेन आसात, सगळे म्युनिसिपालिटी तेंचे कडेन आसात, पंचायती तेंचे कडेन आसात चडश्यो सालसेतीन जर सोडले जाल्यार कॅन्डिडेट डिसायड करपाक शकना. सो तिसरी परिस्थिती की अजूनही ते बाकीचे लिडर फोडून घेवपाक सोदतात भितर. म्हणजे तूं जर स्ट्रॉंग आशिल्लो जाल्यार तुजे हिम्मतीचेर तूं मोदीच्या नांवाचेर तूं वचून लडपाक जाय आशिल्लें. मोदीच्या नांवाचेर तुमीच सांगता एकूय कॅन्डिडेट जिखपाक शकना म्हणून सावथाक. म्हणजे मोदीची जर अशी हे आशिल्ली जाल्यार तुमी आयज कोणी नरेंद्र सावयकरा डिक्लेअर कर आशिल्लो, बाबू कवळेकरा डिक्लेअर कर आशिल्लो, तुगेलो दामू नायकाक डिक्लेअर कर आशिल्लो. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की मोदीची तशी वेव ना काय मोदी फॅक्टर आसा तो गोंयाक चलना अशें तुमी सांगपाक सोदता? मोदी वेव ही गोंयांक चलपाकूच शकना. कारण मोदीन जें जें येवन गोंयांक प्रॉमीस केल्लें 2014 प्रॉमीस केलें, 2019 केल्लें, एक तरी काम केलें. मायनिंगाचें ताणें अनावन्स केल्लें, स्पेशल स्टेटसाचें ताणें प्रॉमीस केल्लें, तेंचे वादे खंय गेले? गोंयांक आमकां प्रोटेक्शन दितलें म्हणून सांगलेलें तें कांयच ना. मायनिंग स्टार्ट करता म्हणलेलें तें ना. म्हणजेच तुमी फक्त फट सांगले जशें तुमी जुमला केले सगळ्याक तशें तुमी जुमला गोंयांक केले. आनी व्हडलें म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लम. आयज गोंयचो आवय बापूय त्रस्त आसा, एम्प्लॉयमेंट मेळना, म्हारगाय. आयज तूं किचनां वयत जाल्यार गॅस काँग्रेस टायमार केन्ना आशिल्लो तें आयज हे लोक उलयतात. पेट्रोल, आयज पेट्रोल जर तुमी GST अंडर हाडलेलें जाल्यार पेट्रोल आयज 40 ते 50 रुपया लिटरान मेळटा आशिल्लें. आयज ते तुका 100 रुपया क्रॉस जाल्ले आसा. म्हणजे प्रत्येक हेजेर फेल्यान सगळ्यांत चड जी चिंता आसा गोंयकारांक, थंय मोदी फॅक्टर कित्याक फेल जाता की गोंयांक गोंयची आयडेंटिटी, गोंयची अस्मिताय, गोंयची अस्मिताय ही गरजेची, गोंयची आयडेंटिटी ही आनी गोंयकारपण हें इम्पॉर्टंट. मोदी तें डिस्ट्रॉय करता. गोंयांक ल्हान जागो, लँड लिमिटेड, तूं गोंयांक कितलो डेव्हलपमेंट हो सस्टेन जावपाक शकता? गोंयचे कितले एनवायरमेंट तुमी डिस्ट्रॉय करपाचें परमिशन तुमी घेतात गोंयकारा कडल्यान? म्हणजे गोंयांक डेव्हलपमेंट आनी एनवायरमेंट हे दोन वेगळे एस्पेक्ट आसात, ते कॉन्ट्राडिक्ट करतात. सो गोंयकारांक आमची आयडेंटिटी, आमची इकोलॉजी, आमचें एनवायरमेंट हें गरजेचें आसा. तुमी तें डिस्ट्रॉय करतात, तुमी कोस्ट डिस्ट्रॉय करतात, तुमचे मरिना प्रोजेक्ट्स हाडपाचे हें करून तुमी परत आमचे जे लोकल आशिल्ले तांकां काबार करतात, तुमी नुस्तेकारांक काबार करतात, डबल ट्रॅक करून तुमी परत थंय एक वेगळे. खंय तरी म्हाका दिसता तुमी म्हणपाक सोदतात की हे सगळे पॉयंट तकलेक धरूनच लोक जे गोंयचे आसात ते उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय ह्या दोनूय कडेन मतदान आपल्याले करतले आनी त्या प्रमाणे मोदीक हो फटको बसतलोच ह्या फाटी, हे तुमी गॅरंटी दितात? गोंयची आयडेंटिटी इज एट द स्टेक. गोंयची अस्मिताय आयज गोंयकारांक दिसता गोंयकार खंयूय आसूं, गोंयांक 15-20 वर्सां येवना, 20 वर्सां येवना, पूण तो आपूण गोंयकार म्हणटा अभिमानान. सो तें गोंयकारपण जें आमच्या काळजान आसा, आमच्या रक्तान आसा, ताका प्रोटेक्शन करपाक गोंयकार खंयचोय. आनी तो अशी न्ही की आमकां दिसता फक्त क्रिश्चन कम्युनिटीज इकोलॉजी एनवायरमेंट गोंयकारपण सांबाळपाक हें करता, ते चड वोकल आसतात. पूण तितलेच मेजॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी तितलीच हें आसता. थंय तो मागीर मोदी पळयना, मोदी BJP पळयना. थंय तो फक्त गोंय कशें उरतलें, गोंय कशें सांबाळटलें आनी गोंय कित्याक उरपाक जाय, गोंय कशें सांबाळपाक जाय ह्या हेजेर तो वोटींग करता. थंय मागीर तो पळयना. आनी मोदी वेव सगळी आशिल्ली, सगळें जाल्लें जाल्यार हांकां भगवान श्रीरामाक चे हें कित्याक घेवपा पडटा? म्हणजे तुमचे कडेन सद्दां तुमी सगळे फ्रंटाचेर फेल जातात, तुमचे कडेन कांयच उरना. तुमी आयज लोन खंय पावयला? म्हणजे तुमी जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो लोन जर पळयलो जाल्यार प्रत्येक इंडियन सिटिजनाचे जवळ जवळ 1.5 ते 2.5 लाख लोन आसा. जेन्ना कितलो नाशिल्लो तितलो लोन काडला. म्हारगाय म्हणटा ती वेगळे हेजेर पावयल्ली आसा. आमची तुमी म्हणटा तुमी सामके देशाचे सामके देशभक्त. तुमी देशभक्ती तुमी चायना भितर येता तेन्ना खंय वयता? सो देशभक्ती ही फक्त तुमकां वोट्स मेळपा खातीर पाकिस्तानाकूच गाळी मारली. जितले पाकिस्तान डेंजरस तितलो चायनाय आमकां डेंजरस. चायना आमचे जमनी भितर पावता, आमच्या आर्मीक मारतात,
तेन्ना तुमची देशभक्ती खंय वता बरोबर. म्हाका दिसता हे सगळे इश्यूज मुखार घेवनच लोक जे गोंयचे आसात ते मतदान करतले. आणि आमी जेन्ना राजकारण म्हणटात ते जावं मागीर देशाचे जावं गोंयचे, राजकारण हे राजकारणच आसता. गिरीश बाब, थँक्यू सो मच फॉर जॉयनिंग अस. आनीक एक गजाल हांव सगळ्याक सांगपाक सोदतां, जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शन म्हणटात ते फक्त टीव्हीचेर पळोवन आनी पेपराचेर वाचून जायना, तर सगळ्या गोंयकारांनी मतदान करप हेंय तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तेन्ना जेन्ना इलेक्शन येतलें तेन्ना मतदान करात आनी तुमचो आवडीचो किंवा तुमकां जे पार्टेचो खासदार जाय तो निवडून हाडात. देव बरें करूं. थँक्यू.